एमपीएचेर दोबरात कोळसो हाताळणी नाका म्हूण लोकांचो आवाज आसतना सरकार खंयच्या आदाराचेर एसी दिता काय म्हूण एनजीओ रेनबो वॉरियर्साचो प्रस्न. 5 वर्सां फाटीं वास्कोत जनसुनावणे वेळार थळाव्या लोकांनी एक्टिव्हिस्टांनी कोळसो नाकाच म्हणून भुमिका घेतिल्ली. मात आतां सरकार एसी दिता हें बरोबर न्ही. आमी एनजीटीत वतले म्हूण रेनबो वॉरियर्साचो अभिजीत उलयलो. 5 वर्सां फाटीं व्हडली पब्लीक हियरींग जाल्ली वास्को आनी सगळे गोंयकारान हें स्पश्ट केल्लें की आमकां हो कोळसो नाका आनी वाडोवपाक जायना हो कोळसो म्हूण सगळे जे आमचे लोकांचे इश्यू आसात ते दवरिल्ले. पूण आतां 5 वर्सां उपरांत मिनिस्ट्रीन सडनली हे डिसिजन घेतलां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाक. हें स्पश्ट जाता की हे व्हडले कॉर्पोरेट्साचे प्रेशरा अंडर हे डिसिजन घेतलां. आमी रेनबो वॉरियर्स आनी बाकीचे आमचे वांगडी कोर्टान वतले. एनजीटीन ही एनवायरमेंट क्लियरन्स जी तांकां दिल्या ती आमी चॅलेंज करतले आनी आमकां खात्री आसा की आमी कशे भशेन हो कोळसो गोंयच्यान वता तो वाडपा दिवपाना. वयल्यान वास्को एक ग्रीन पोर्ट आनी एक ग्रीन सिटी करपाक आमी सक्सेसफूल जातले. आमी हें करूं पावतले हे आमकां खात्री आसा. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस.